सध्या 8-15 दीस वरुण राजान अवकृपा केली सगळ्यांचेर. सबंद देशभर म्हणपाक हरकत ना, पावसान थैमान घातलें. आमच्या वॉर्ड नंबर 2नी बी मेन रोडार खूब झाडां पडलीं. आता 2-4 दीस लायट ना, येता वयता. सगळीकडे परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा पावसाक लागून. म्हाका दिसता ओनूच हें वादळ बिदळ चड जालें आनी झाडां बिडां खूब पडलीं अशें म्हाका दिसता. आमच्या शेजाराक हांगा सामक्या शेजाराक एक झाडाची फानी व्हडली पडली आणि त्यांचे खूप नुकसान झाले. पत्र्याचे आसले ते पत्रे सगळे मोडून गेल्या. सगळ्यांचीच हांगा खुबशें नुकसान जायत गेलां. आमचें आत्तां 5-10 मिनटां पयलीं शेतांतले व्हडले फणसाचें झाड सकयल पडलें. म्हाका दिसता ते म्हाज्या आठवणी प्रमाण 60-70 वर्साचें तें झाड आसूंक शकता. नुकसान कांय जावंक ना कोण तें, कारण तें कांय वहिवाटूय ना, घरय ना. तरी सुद्दां सांगपाचें इतलेंच की जी रस्त्या बिस्त्यार ही सगळीं झाडां बिडां पडटात पळय, तेजेर जर कितें तरी प्लॅनिंग केलें, संबंदीत खात्यान जर प्लॅनिंग केलें जाल्यार थोडें नुकसान कमी जावंक शकता अशें आमकां दिसता. रस्त्यान वयतना आमी गाडयेन म्हणटा की ही झाडां मारपाक जाय, पूण तें आमच्या हातीन कांय नासता. त्या ऑफिसचे किंवा ती जी वेवस्था आसता तेंच्यांनी तें करपाक जाय अशें दिसता. तेंच्यांनी फुडल्या हितून तें करचें आनी नुकसानी टाळचें अशें म्हाका दिसता. हे पळयात, आमच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडलेलें आहा. अशेंच खुबश्या लोकांच्या घरांचेर झाडां पडलेलीं आहा. खूब लोकांची नुकसाण जाल्लें आहा. सो फायर ब्रिगेड, आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपली कामां बऱ्या पैकी करता. पण खूब लोकांची नुकसान जाल्लें आहा. आमची आमदार, स्थानीक आमदार डॉक्टर देवये राणे हेंच्यांनी ज्या गरीब लोकांची घरां कोसळलेलीं आहा तांकां खूब तरेन हेल्प केल्लो आहा. सो हांव भाभीक एकच रिक्वेस्ट करपाक सोदता की फायर ब्रिगेडीक फोन केल्यार ते म्हणटा कितें आपल्या कडेन स्टाफ ना, थोडो कमी स्टाफ आहा आनी जे आहा तांकां सारके झाडां काटकट करपाक कळना. सो विधानसभेचें अधिवेशन चालू आहा तेन्ना तेंच्यांनी हो प्रश्न मांडचो आनी फायर ब्रिगेडीन बरे स्टाफ घेवचो आनी चड आनी लोकांची हेल्प करपाक बेगिनात बेगीन तांकां पावपाक मेळटलें. सो इतलेंच की लोकांक बेगीन हेल्प मेळटलो आनी जे कितें नुकसान जाल्लें आहा तेंची नुकसान भरपाई दिवची तेंच्यांनी.